येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. जुवारी एग्रो केमिकल कंपनीक भाड्यान दिल्ली जमीन दिली विकपाक. विरोधकांनी काडले सरकाराक वडीर. हे जमनीचे सगळे सेल डीड करतलो बंद. वातावरण तापल्या उपरांत मुख्यमंत्र्यान दिलें उतर. ओबीसी उमेदवारांक नवे प्रमाणपत्र मेळोवपाक जाव येता कळाव. काँग्रेसीचो आमदार संकल्प आमोणकरान उक्तायलो भंय. ताका मुख्यमंत्र्याची जाप. एका दिसा भितर जात प्रमाणपत्राचे जातले नूतनीकरण. 2 दिसां भितर मेळटले नवे प्रमाणपत्र. ट्रिलिनियर प्रोजेक्ट पुरायेन भायर आयात. एल्टन डिकॉस्टा आनी विजय सरदेसायान मांडलो थाराव, पूण सभापतीन ताका भायर आयलो. उपरांत सभापतीन विधानसभाय केली तहकूब. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. जुवारी एग्रो केमिकल कंपनीन भाड्यान दिल्ली जमीन विकपाक परवानगी दिल्ल्यान विरोधकांनी सरकाराक वडीर काडले. सरकारान रसायनीक कारखान्याक भाड्यान दिल्ली कोमिनरात जमीन विकपाक परवानगी दिल्या असो आरोप तांणी केलो. वातावरण तापल्या उपरांत हे जमनीचे सगळे सेल डीड बंद करतलो अशें विरोधकांनी मुख्यमंत्र्याक सांगपाक लायले. जुवारी एग्रो केमिकल कंपनीक 99 वर्सां खातीर भाड्यान दिल्ले 50 लाख चौकण मीटर जमीन हस्तांतरीत जाल्या आनी ती विकपाक दवरल्या असो आरोप विरोधी पक्ष फुडारी मायकल लोबोन केलो. उद्देगीक उद्देशा खातीर आशिल्ली जमीन रियल इस्टेट लॉबीक हस्तांतरीत केल्या असो आरोप गोवा फॉरवर्डाचो आमदार विजय सरदेसायान केलो. महसूल मंत्री आतानासियो बाबूश मोन्सेरातान ती जमीन विकपाची आसा हें मान्य केलें, पूण सभाघराक सांगलें हें प्रकरण कायदेशीर मतां खातीर धाडलां आनी अहवाल परत येतकच तो कारवाय करतलो अशेंय उतर दिलें. कोमनीदाद लँड जी लिजार दिल्ली 99 years or whatever years, ही लँड दिल्ली फॉर वन पर्टिक्युलर पर्पज. द पर्पज वॉज इंडस्ट्रियल. आनी ही आतां इकलेली आहा, ट्रान्सफर जाल्ली आहा. सगळें डॉक्युमेंटेशन जालें. वेदर इट कॅन बी ट्रान्सफर्ड. Actually, the ownership is Sakwal Komunidad. In 1971, they have made a sale deed of this land. Conveyance deed has been done. Now, as per Komunidad Act code, we are going into the details of the lease and the sale deed which they have done in 1971. I have referred this actually to an eminent lawyer who is well adversed with the Komunidad code. So we are awaiting his basically report on that. Once his report comes, then we will basically see what can be done. High Courtaची ऑर्डर आहा. कोमनीदादीची जेन्ना लँड लिजार घेता ती इकपाक जायना. That is given for a specific purpose. Purpose कितें? It is given for one purpose, that is for industrial. आनी थिंगा जुवारी एग्रो केमिकलान इंडस्ट्री एक्सपांड करूंक जाता, इकपाक जायना ती. पूण हे जापेचेर समाधान जावंक नाशिल्ल्या विरोधकांनी सरकाराक कारवाय करून जमीन परत करची अशी मागणी केली. तशेंच सनद काडून सेल डीड बंद करचें अशीय मागणी विरोधी पक्षांनी केली. महसूल मंत्रिमंडळान ह्या विशयाचेर कायदेशीर मताची वाट पळोवपाचो आपलो निर्णय परतून सांगलो. विक्रोपत्रां थांबयतले आनी म्हयन्या उपरांत हो प्रस्न सुटावो जातलो अशें मुख्यमंत्र्यान आश्वासन दिलें. एक्विजिशन इंडस्ट्रियल पर्पजाक करता आनी आतां हावजिंगाक दिता. सो म्हजो प्रश्न असो आहा रेव्हेन्यू मिनिस्टराक, इंडस्ट्रियल लँड तुजे कडेन एक्सेसान आहा दिवपाक? हांगा इंडस्ट्रियल जमीन आशिल्ली, तूं इंडस्ट्रियल चेंज करून हावजिंग करता. इट इज अगेन्स्ट द स्पिरीट ऑफ द एक्विजिशन. लँड वॉज एक्वायर्ड फॉर द पर्पज ऑफ इंडस्ट्री. आतां ते जमनीक रियल इस्टेट पार्सलायझेशन करता. पार्सलायझेशन म्हणजे कितें? धाकटे 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 कुडके करून विकतात ते. गेले हातून अरावंड 35 सेल डीडी जाल्ल्यो आहा. हे इलेक्शन जावन आतां मेरेन ऑक्शन करा मरे ती. ओ तूं घे ती तुज्या हातान, रिवर्ट इट बॅक न्ही. तांचे भितर ते वांटून कशें? इवन बीट्स पिलानी इज इलिगल. स्पीकर सर, इवन फॉर एज्युकेशन इट कांट बी युज्ड. यू कांट चेंज द यूज ऑफ द लँड. सनद दिना ते दिना तूं. आता थर्ड पार्टी रायट्स क्रिएट जाता. हांगाचोच एक मंत्र्यान म्हणिल्लें आहा की थर्ड पार्टी रायट्स क्रिएट जाल्या म्हणून. हे जावचे पयलीं आर यू गिविंग अस एन अश्युरन्स दॅट सनद विल नॉट बी गिवन? वेदर यू विल टेल द सब रजिस्ट्रार नॉट टू एक्सेप्ट सेल डीड्स? 3, when it comes to town planning, we will take it up further when the town planning demands come. दर गव्हर्मेंटाक जोडूंक जाय जाल्यार 50,000 कोटी आमच्यान जोडूं येता हाजेर.
50,000 कोटीचे स्कॅम आहे आणि दर मंत्री क्लियर आहा मंत्र्यान ते पैसे जोडूं येता आणि सरकारा खातीर हाडूं येता सगळ्यांचे अच्छे दिन येतले एकूच आमकां एश्युरन्स जाय चीफ मिनिस्टरा कडसून नाल्यार मिनिस्टरा कडसून की बाबा ते सेल ऑफ प्लॉट्स विल बी स्टॉप This government will stop the sale of plots by writing letter to sub registrar. Because, sir, we will take action whatever is necessary under the law. Speaker sir, this is wrong. No, we don't agree with this. Speaker sir, this is wrong. This is wrong. Sir, Speaker sir, Speaker sir, आम्ही 500 हेक्टरांचे उलयता 550 lakh square meters of land, which is prime land. Government is the custodian of the land. The land belongs to the people of Goa, people of Sakwal. It is Komnidad. We want an assurance that it will not be sold. इतलेंच जाय assurance. रेव्हेन्यू मिनिस्टरान सांगलें स्पीकर सर लॉ डिपार्टमेंटाकूय धाडला त्यांनी ह्या हातूंतल्यान आनी वॉट एवर द एजीकूय दिल्लें आसा हाजो रिपोर्ट जो कितें येता तो पर्यंत तेजेर आमी एक्ट जाता 100%. Speaker sir, CMन इतलोच आमकां assurance दिवनी की फुडली सेल तरी बंद सर कर. असेंब्ली पडची जावची टाइम दिया Future sale. सर माझे सरळ म्हणणें आसा की त्यांनी लॉ डिपार्टमेंट एजी ह्या दोगांची ओपिनियन घेता म्हयन्या भितर आमी कितें हातूंतल्यान ए मनसर सेल टीडी करपा बंद कर Till then you have to stop the sale. टीडी चालू आहा त्यो बंद कर Sale जातली चालू. फाल्यां सकाळी जर ओपिनियन आयलो आमकां ते विकूंक शकना आसत जाल्यार सगळ्यो सेल नो कीप इट ऑन होल्ड Speaker sir, no. Speaker sir, keep Till it then on you have to hold. stop the sale. Hold on. Speaker sir, हे wrong. गेले एक महिन्यान 10 लाख स्क्वेअर मीटर विकल्या सर आमकांय चिंता आसा परत सांगता हांव स्पीकर सर एजी ओपिनियन आनी लॉ डिपार्टमेंटाचो ओपिनियन जर आयलो जाल्यार आमी तेंचो कॅन्सल करता. आता future sale आहा. थर्ड पार्टी राईट जाल्या आता म्हणटा परवा सेल जातली. कॅन्सल करचे पयलीं होल्डार दवर मरे होल्डार दवरपाक डायरेक्शन दी न्ही. In the interest of the people of Goa, you give this assurance that you keep the sale deeds on hold. Minister, Speaker sir, CMक assurance दिवनी. ठीक आसा Question number आमी 2C. जोपर्यंत त्याचो Waste रिपोर्ट येयसर management. न्ही Hold. रिपोर्ट येयसर आमी एक महिन्या भितर रिपोर्ट येयसर ते होल्ड करता काय okay, काय okay. करता Yes. Sale will be kept on hold. Yes. स्पीकर Thank you. सर हांव परत एकदा सांगता थंय कोणी कोणी सेल्डीट केल्या पळय न्हू तेची सगळी लिस्टाय बी दिवया म्हाका हय काय ते बरें आहा ते आमकां आहा खबर आहा ऑलरेडी खबर आहा कोणा सेलिब्रेट जालें जालें सर सगळे लिस्ट आहा ओपन डोमेन. गोवा 365 खातीर पर्वरेच्यान समीप नार्वेकार. मडगावच्या नवे मार्केट पिकअप स्टँडाकडली सुलभ टॉयलेटीची सेप्टिक टँक कांय कडेन कोसळ्ळ्या. शुक्रारा मडगाव पालिकेच्या नगरसेवकांनी सुलभ टॉयलेटीच्या कंत्राटदाराबरोबर पळोवणी केली. 8 दिसांनी हे काम पुराय करपाची मोख थळाव्या नगरसेवकान दवरल्या. राज्यात पावसात एक विशय तकली वयर काडीत आसा. मडगांवच्या नव्या मार्केटा लागसारची सुलभ टॉयलेट लोकांक धोक्याची जावन रावल्या. हे टॉयलेटी वयर तात्पुरती धापिल्ली लादी केन्नाय कोसळूं येता आनी कोणाचोय जीव घेवपाक शकता. प्रस्न जाता तितले बेगिनात तडीक लायत. थळाव्यांनी मडगांवचे नगरपालिके कडेन मागला. ते कॉन्सिलरच्यान कानार घातले म्युनिसिपालिटी कानार घातले आणि हे कोण ना कोण ते भितर वयतात आशिल्लो शिवर ते सामके मोडून काबार जाल्लेले ते एक्शन घेतली ते आमकां बरें दिसलें. आता तेन्ना समावेश करता म्हणून हय बरें करता. ही सेप्टिक टँक हांगा वयर बांदलेले आसात आनी ताका होल जाल्लो आसात लादी घालून ते टेम्पररी दवरलात. कोण समज पडलो तारच भितर वयतलो आनी मरतलो म्हणून तेन्ना हे लक्ष येतले म्युनिसिपालिटीक. हे भयंकर मेन इश्यू आसात आनी जेन्ना आमी कावन्सिलराक सांगलें कावन्सिलरान रोखडे एक्शन घेवन म्युनिसिपालिटी कडेन आतां तेणें आमकां आश्वासन दिलां की 8 दिसां भितर एक करून दिता म्हणून. रात को हम लोग काम स्टार्ट किया था 4 लेबर हमारा था काम किया है. रात दिन में काम होता नहीं है फिर संडे को लगा के लेबर लगा के भरेगा इसको. कब तक क्लियर होएगा ये काम तुम्हारा? संडे को लगाएगा लेबर लगाएगा संडे को. संडे के दिन क्लियर होएगा. संडे के दिन लेबर लगा के इसको भरेगा. एक कंप्लेन आयली लोकां कडल्यान की एक लादी थंय कुजिल्ली सो लोकांनी कंप्लेन केली की कोणी भितर पडपाक शकता म्हणून आनी पेपरार सुद्दां ही न्यूज आयिल्ली. सो आमी आज ते इन्स्पेक्शन करपा आयल्या आनी आमकां कळून दिला की एक ओल्ड लायक दीस वॉज अ ओल्ड कन्स्ट्रक्शन सो आतां ती लादी फुटून कोणी भितर पडपाक शकता. सो आमी ते सगळे इन्स्पेक्ट करपा आयल्या आनी म्युनिसिपालिटी हॅज सेड दॅट दे विल टेक सम कीन इंट्रस्ट आनी बेगीनच्या बेगीन हे करून आमकां. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेंकार. पंचायत वेंचणुकेक थोडेच दीस उरल्यात. ओबीसी उमेदवारांक नवे प्रमाणपत्र मेळोवपाक आनी ताचे जात प्रमाणपत्र नवें करपाक कळाव जावं येता. काँग्रेसीचो आमदार संकल्प आमोणकारान अधिवेशना वेळार भंय उक्तायलो. ताचेर एका दिसा भितर जात प्रमाणपत्राचें नूतनीकरण जातलें आनी 2 दिसां भितर नवें प्रमाणपत्र मेळटलें अशें उतर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान दिलें.
राज्य वेंचणूक आयोगान ओबीसी खातीर आरक्षणा सयत आरक्षणाची नवी अधिसुचोवणी जारी केल्या, पूण जाती प्रमाणपत्रां 24 वरां भितर दितले अशें आश्वासन सरकारान दिल्लें. 10 दिसां बदला ओबीसी प्रमाणपत्राचें नूतनीकरण आनी जारी करपाचें काम 1 आनी 2 दिसां भितर जातलें अशें उतर मुख्यमंत्र्यान दिलें. जे कास्ट सर्टिफिकेट आसता, जो समाज तांकां कास्ट सर्टिफिकेट दिता ते दितात. कोणेन अजून स्टॉप केलेली ना स्पीकर सर. सगळ्यांची आपली आपली कास्ट कडसून आपल्यान सर्टिफिकेट घेतलेली आसा, एप्लाय केलेली आसा. हांगा विशय असो आसा जेका ऑलरेडी ओबीसी सर्टिफिकेट मेळिल्ली आसा, ऑलरेडी ओबीसी सर्टिफिकेट मेळिल्ली आसा, तेजो एक्सपायरी डेट जावन गेलेलो आसा. आतां तो रिन्युवलाक वयता जाल्यार ती रिन्युवल सुद्दां जायना. हांव न्यू हेजे उलयनात. आयज गोंयांत जितले ओबीसी लोक आसा, सगळे समाजाचे लोक आसा, तांच्यांनी सगळ्यांनी आपली ओबीसी सर्टिफिकेट केलेली आसा. आतां कोण आपल्या समाजा कडेन धांवना सर्टिफिकेट दी म्हणून. The OBC certificate is usually issued within a period of 10 days. After all requisite documents are uploaded online. But anyhow, necessary instructions are issued to the deputy collectors in all jurisdictions to issue the certificates in the minimum time possible, provided that the applicant has uploaded the requisite documents online since the panchayat elections are scheduled. थोड्या लोकांनी ऑब्जेक्शनय दिता, नाव इज फॉलोइंग इन द क्रिमी लेयर. आता ते ऑब्जेक्शन दिल्या म्हटल्या उपरांत ते व्हेरीफाय करप हे गरजेचे आसा. परत तेजी इन्कम सर्टिफिकेट घेवची पडली हे तुमकांय खबर आसा. कारण क्रिमी लेयर असल्या कारणान स्पेशली विथ ओबीसी तो ते पळोवचें पडटा. कन्सर्न डेप्युटी कलेक्टर एकदां चॅक करता. नाही प्रोसेस म्हणून म्हटलें हांवें त्या ती भितरलो कित्याक डिले जाता हें कळप गरजेचें आसा. तुम्ही जशें म्हटलें की रिन्युवल जाल्यार 8 दिसाच्या पयलीं ती 3 वर्सां पयलीं काडलेली, 3 वर्सांची व्हॅलिडिटी आसली. आत्तां डिले जाल्या, बट तेन्ना तेजो लेवल जो आसला नाव ही मे फॉलो इन द क्रिमी लेयर. If there is such any issue, and if you are feeling that any deputy collector is giving you this thing, you can contact me directly if there is any issue. स्पेसिफिक इश्यू आय विल गेट टू युअर नोटीस सर. बट जनरली हांव कितें उलयता, सरान मिनिस्टरान सांगला त्या प्रमाणे 10 दीस लागता म्हणटा ते ओबीसी. इलेक्शन आसा 20 तारखेक आणि लास्ट डेट फॉर फायलिंग ऑफ नॉमिनेशन आसा 10 दिसान जाता इन नॉर्मल सर्कमस्टान्सेस. 10 दिसान जाता इन नॉर्मल सर्कमस्टान्सेस. That's the reason I said we have issued a listing in normal circumstances. फक्त क्लॅरिफिकेशन एकूच मिनिट सुरू करच्या पयलीं 10 दीस पयलीं टायम बाउंड एक्टान बरयल्लें आशिल्लें म्हणून 10 दीस म्हटलां, पण आमी विदीन अ 2 days दिता आनी रिन्युवल सर्टिफिकेट आतां क्रिमी लेयर चेक करून एकाच दिसान दिता. ते फक्त टायम बाउंड डेलिव्हरी एक्टान बरयल्लें म्हणून ते 10 days आयले. विदीन अ 2 days दिता, विदीन अ 2 days. गोवा 365 खातीर परवरीच्यान समीप नार्वेकार आनी संदीप कामोलकार. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. त्रिलिनियर प्रोजेक्ट पुरायेन भायर रावचो असो थाराव एल्टन डिकोस्टा आनी विजय सरदेसायान विधानसभेत मांडिल्लो, पूण सभापतीन तो भायर मारलो. ताचेर व्हडलो बोवाळ जाल्या उपरांत विरोधकांनी सभापती मान्यांतले मेकळे सुवातेंत येवन निशेध उक्तायलो. त्या उपरांत सभापतीन विधानसभा तहकूब केली. कोळसो येरादारी आनी रेल्वे दुप्पटीकरणाचो विशय विधानसभेत गरम जाल्लो. 3 लिनियर प्रकल्प फकत अडाणीच्या फायद्याक लागून हाडला, पूण हो प्रकल्प गोंयचो फुडार नश्ट करपी देखून तो न्हयकारचो असो थाराव तांणी सभेमुखार मांडलो. सभापतीन ताची मागणी भायर आयली. रिपोर्ट म्हणून EIA रिपोर्ट MPTचे पोर्ट एक्सपान्शनाचो आहा, तातूंत 50 मिलियन टन्स कोळसो हाडपाचो प्लॅन आहा. हाजो अर्थ 13,333 ट्रेनी गोंयच्यान पास जातल्यो. हाजो अर्थ ज्यो आज 8 ट्रेनी वताल्यो, 6 ट्रेनी वताल्यो, त्यो 36 ट्रेनी वतल्यो. स्पीकर सर, 6 ट्रेनी वचून वास्कोकारांच्यो पुलमाव केले. आतां 36 येतकर कितें जातलें हें आतां तुमीच चिंतात. गोंयांत कोळसो नाका म्हणून आहा, सेव मोले म्हणून आहा, खूब NGOs आहा हू हॅव फॉट फॉर गोवा. तांचेर केसी घाल्या त्यो विड्रॉ करच्यो. आनी म्हाका दिसता चीफ मिनिस्टरान एक कॅटेगोरिकल स्टेटमेंट करपाची गरज आहा. आज ताणें आदले जे गोंयकारपण राखपा खातीर झगडले तांकां रिकॉग्नायज केल्या, तशें हे आतां जिते आशिल्ले भुरगे जे गोंय राखूंक झगडटात तांकांय बी रिकॉग्नायज करपाची गरज आहा. हांव सगळ्यां कडेन मागता की हें रिजोल्युशन मानून घेवचें. लास्ट इज वेस्टर्न घाट्स जे आहा ते प्रिजर्व करपाची गरज आसा. हे सगळे मेजर फॅक्टर्स एनवायरमेंट रिलेटेड आनी कमर्शियल ट्रान्सपोर्ट रिलेटेड वर नॉट बीन मेट. सो मागता स्पीकर सर दॅट यू शूड पास दीस रेजोल्युशन अँड वी शूड विड्रॉ ऑल दीस 3 लिनियर प्रोजेक्ट्स. विरोधकांनी सभाघरा भायर येवन हे सगळे व्हडले फ्रॉड आशिल्ल्याची प्रतिक्रिया दिल्यो. हो काळो दीस अशें घोशीत केले. आणि सगळ्यांत इम्पॉर्टंट म्हणटा हो जो पोर्ट आसा तो आमी जिंदाल आनी अडानी हँडल करता. हो अडानी म्हणटा तो एक हेंचो कितें म्हणटा ते ब्लू आय बॉय म्हणटा असो प्रायम मिनिस्टराचो. अडानी म्हणटा तो सगळे कडेन वयता तो पोर्ट. आयज आमचो
विशाखापट्टणम पोर्ट आसा तो सुद्दां आयज अडानी पोर्ट जाल्लो आसा. आयज कितलेशे पोर्ट अडानी पोर्ट जाल्लेले आसा आनी फुडें हो मुर्मुगांव पोर्ट जो आसा एमपीटी होवूय अडानी पोर्ट करपाचे आसा. सो हांकां फक्त अडानीक लागून हेंच्या अडानीच्या भंयान लागून ह्या प्रायम मिनिस्टराच्या भंयान लागून म्हाका दिसता हेंच्यांनी आयज हे कोलाचो विशय आसा तो फुडें धुकल्लेलो आसा. आयज जेन्ना सुप्रीम कोर्टान सांगलेलें आसा जेन्ना बाबा वेस्टर्न घाट आसा थंयसून तो बाबा ट्रेनचो प्रोजेक्ट बंद कर जाल्यार हे बाकीचो कित्याक प्रोजेक्ट चालू दवरला. आमी सांगलें तांकां तो सद्या स्टॉप दवर म्हणून जे पर्यंत सुप्रीम कोर्टानसून ऑर्डर येना तेच्या लागून. सो आयज आमी निश्चय करता सगळे जाण आमी युनायटली आसा हांगा सगळे ऑपोजिशन आमदार वांगडा आनी हो 3 लिनिया प्रोजेक्ट आसा तो कॅन्सल जावचो आनी जे आयज आमच्या बरोबर ना ते गोंयच्या लोकांनी पळयलेले आसा कोण ना ते. बेसिकली दिस इज अ मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी. एट द स्टार्ट मुगेले आज एक क्वेश्चन आसलें ऑन डबल ट्रॅकिंग आनी जो मंत्री आहा हिज आन्सर वॉज दिस कम्स अंडर द पर्व्यू ऑफ द सेंट्रल गव्हर्मेंट. आतां जेन्ना कोळसो इतलो हिंगा गोंय येवपाक एक म्हाका दिसता मुखेलमंत्रीन सांगलेलें जे बुलडोज करून डिमांड पास केल्ले सागरमाला इज फॉर पॅसेंजर आनी टुरिस्ट. टुडे वी हॅव शोन हिम दॅट सागरमाला इज प्युअरली फॉर कोल बिकॉज 137 मिलियन मेट्रीक टन इज प्रोजेक्टेड इन इज रिपोर्ट. ते आन्सर ना. एंड जेन्ना आमी मागलें की बाबा यू ऑल हॅव पावर्स under the 7th schedule of the Constitution of India, the state can intervene, but they don't want to use these powers. They are helpless. जे संकल्पान सांगिल्ले ते भाजी कृष्णापट्टणम पोर्ट सुप्रीम कोर्टान सांगिला की तो अडानी थिंग फिजिबिलिटी आहा मो. सो हो अडानी गेलो पोर्ट तेमी एक फोन मारूं जाय तेंका अडानी बी हे सारखे हेका कोमिनात जावन आमकां आमगेले भुरग्यांक फुडार एक काबार करपाक आज मुखार सरले. ही जाली जाल्यार ट्युरिजमाक फायदो जातलो आनी आमी जाणा तो वेस्टर्न घाट कितें आसा तो आमचो सामको ब्युटिफूल पावसा मान्सूनाक सामको बरो दिसता आनी लोक जायतो येतलो. हें जालें जाल्यार पूण रिजन रेल्वे बोर्डान लेटर केला रनिंग ऑफ दीस ट्रेन वील एफेक्ट पोल पाथ. सो हे ट्युरिजमान न्हू हे प्रूव करता आतांच प्रूव करता हो पाथ आहा तो फकत कोला म्हूण आनी ट्युरिजमान खंयचें आतांच ते थंय रेल्वे बोर्ड म्हणटा ही लेटर आहा आमच्या मागीर. सो हो कितें प्रोजेक्ट जाता कंप्लीट प्रूव करता हे फकत कोला लागून. हांवें सुप्रीम कोर्ट जजमेंटाचे पॅराग्राफ वाचले हावसांनी दाखोवपाक कित्याक हांव जाणा आशिल्लें ते सांगतले दॅट दीस ऑर्डर इज ओनली रिलेटींग टू द वायल्ड लायफ सँक्च्युरी. पूण हांवें दाखयलां CEC रिपोर्टान दॅट दीस कोल ट्रान्सपोर्टेशन इज नॉट फिजिबल फॉर गोवा, नॉट गुड फॉर गोवा. दॅट इज ऑल्टरनेट रूट. So how can you try to do balance work and say no, this we will not do the work? So this is the biggest fraud. गोवा 365 खातीर परवरीच्यान संदीप कामुलकार. टॅक्सी चालक आणि डिजिटल मिटरांच्या प्रस्नाचेर हालीं वातावरण बरेंच तापलां. राज्यांतल्या टॅक्सी चालकांक सरकाराचे नेम पाळपाक अपेस आयला. राज्यांतल्या ॲप आधारीत टॅक्सी चालकां विशींची मंत्री माविन गुदिनोन आपली भुमिका परतून सांगली. पळयात. राज्यांतले टॅक्सी चालक तांकां दिल्ले डिजिटल मिटर वापरनात तशेंच कोर्ट आनी सरकारान घालून दिल्ले नेम पाळिनात असो अहवाल आयिल्ल्यान राज्यांतले टॅक्सी चालक आतां चवकशे खाला आयल्यात. जाका लागून सरकारान ॲप बेस्ड ऑपरेटरांक राज्यांत आपोवपाचो निर्णय घेतलो. येरादारी मंत्री माविन गुदिनोन सांगलें राज्यांतले टॅक्सी चालकांची दादागिरी आनी रणनिती आतां सोंसचे ना. उद्देगांत बदल हाडचो पडटलो. आयकात. आज गोवा इज डिफरंट म्हणल्यार अशें दादागिरी करून जावपाना. Goa is not known for dadagiri, strong arm tactics, what they are doing, not allowing other cars, गाडयो फोडला, कितले पुलीस कंप्लेन आहा, कितले FIR लॉन्च केल्या. जी मागणी आशिल्ली कोर्टान ते गेले ते TTAची आनी एटलिस्ट ते कोर्टाचो आदेश जो आसा ते पालन करतले म्हणून. तांकां कोर्टाची आदेशूय पालन करपाचें ना, सरकाराचेंय कांय आयकपाचें ना आनी वयल्यान एक क्लॉथ घालून तो मिटर कवर करता. आनी हांवें पयलां स्वताचें दाबोली एअरपोर्ट कितें जाता तें म्हाका खबर आसा, बाकीचे कडेन कितें जाता तें म्हाका खबर आसा. तूं हो फॅक्ट काय ना तुमी म्हाका सांगा. वार्का गेल्यार गाडी कोणाच्यान व्हरपा जाता, कोलवा कोणाच्यान व्हरपा जाता, कालांगूट कोणाच्यान व्हरपा जाता, कांदोलीं कोणाच्यान व्हरपा जाता. हें कितें चल्लां हें आमी आतांच क्युअर करपा जाय नाजाल्यार जावपा ना. म्हाका तांकां जाय तितलें उलोवन दी कितें करून दी म्हाका तें फरक पडना. म्हाका गोंयचे टुरिस्ट जे येता तांकां बरे प्रवास करपाक एक बरी ट्रान्सपोर्ट फेसिलिटी मेळपा जाय. इट वील कम. ॲप बेस्ड टॅक्सी इज अ रिक्वायरमेंट फॉर गोवा. लास्ट टायम कितें आसलें
जेन्ना गोवा मायल्स सुद्दां आयले तेन्ना सारकी प्रोसिजर तेन्ना फॉलो करूना, ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान तें करूना, ते दुसऱ्या डिपार्टमेंटान तेन्ना केले आनी हांवें तेन्ना म्हणलें तेन्ना ते वेवस्थीत करूना. आतां आमी वेवस्थीत करून एअर टॅक्सी हाडटलेच, हाडपाकूच जाय. ते ओला आसूं दी, उबर आसूं दी आनी कोण आसूं दी. गोवा मायल्स तांकां कितें करतले मागीर? ना वॉट इज बेस्ट सुटेड फॉर गोवा वी वील डू इट. नो बट गोवा यू वील ऑल्सो टेक गोवा मायल्स ऑल्सो इनटू दॅट. सी गोवा मायल्स आसल्यार बरें पडटलें काय ना तेय आमी वी वील हॅव टू टेक अ कॉल ऑन दॅट एज वेल. कित्याक गोवा मायल्स आमी आसल्यार बरें काय ओला उबर हाडपाचें तें वील हॅव टू टेक अ फ्रेश कॉल. बिकॉज एक हांवें हेंचे चिंतप पयलां, हे कशें आयकपा रेडी ना, तांकां इम्प्रुवमेंट नाका, ते म्हणटा आपले तूं आयक. म्हणजे इट इज लायक डिक्टेटिंग टर्म्स टू द कोर्ट ऑल्सो एंड टू द गव्हर्मेंट ऑल्सो. तशेंच दोळ्यांनी दिसपी उल्लंघना खातीर फकत वाहनां थांबोवचीं असो येरादारी पुलिसांक आयजीपीन दिल्लो आदेश येवकार दिवपा सारको आसा अशें माविनान सांगलें. राज्यांतल्या पर्यटकांक जावपी त्रास आडावपा खातीर हो निर्णय घेवप गरजेचो आशिल्लो अशेंय ताणें फुडें सांगलें. आयकात. I welcome that order because MH registration, K registration वा भायल्यो गाडयो जे येता रोखडे आमचे पुलीस आडायताले. I welcome that step of not stopping those vehicles because tourists should feel they are in a friendly state, not being put to hardship for no reason. Blatant suppose मोटरसायकलीचे 4 जाण वयतात, गाडयेन ओवरपॅक दार उक्ते करून मस्ती करता ते दिसता, तांकां स्टॉप करपाचें. गोवा 365 खातीर परवरेच्यान संदीप कामोलकार. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. परवरीचो रोटरी क्लब 31 जुलयाक बांबोळेच्या SAG एथलेटीक स्टेडियमांत 8वी गोवा पर्यटन BNI रोटरी रेन रन घडोवन हाडटलो. 2 सिग्नल ट्रेनिंग सेंटर आनी गोवा नेवल एरिया हांच्या जोड पालवान ही कार्यावळ घडोवन हाडटा. सर्त 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर आनी 21 किलोमीटर अंतराच्या वर्गांत जातली. ही रेस बांबोळेच्या एथलेटीक स्टेडियमांतल्यान सुरू जातली. मागीर गोंय विद्यापीठ, उपरांत मिरामार बीच सर्कल आनी परत बांबोळे एथलेटीक स्टेडियमांत येतली. परवरेच्या रोटरी क्लबाच्या जाळवणदारांनी म्हायती दिली. COVID, lot of people have downplayed their running capacity. So we have added 2 kilometers this year. So one can do 2 kilometer, 5 kilometer, 10 and 21. 10 and 21 kilometers happens to be a timed event where a professional timing company from Hyderabad, which have been doing Mumbai Marathon, they will be doing our timing. 2 and 5 kilometers more of a dream run and a fun walk. So we expect a lot of youngsters to come, a lot of school kids to come. School kids are all free to join for 2 kilometers. So they all can come in large number from the various schools of Goa. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान श्यामचारी. फाटल्या 2 दिसां सावन पावसान मातसो विसव घेतलो आसलो तरी 15 आनी 16 वेर नेटाच्या वाऱ्या सयत घोग्यांनी पावस पडूं येता. हवामान खात्याचो अदमास. फुडल्या सप्तकांत पावसाचो वेग कमी जावन नितळ हवामान अणभवपाक मेळटलें. ओडिशा दर्यादेग वाठारांत तयार जाल्लो उण्या दाबाचो पटो सदळ जाला. तेका लागून राज्यांत घोग्यांनी पडपी पावसाचो नेटय कमी जाला. काल वाळपय आनी सांगे वाठारांत सगळ्यांत चड म्हटल्यार 5 सेंटीमीटर पावसाची नोंद जाली. अरबी दर्यांत तयार जावपी कमी दाबाचो पटो 15 आनी 16 वेर राज्यांत नेटाचो पावस हाडपाची शक्यताय आसा. ह्या काळांत नुस्तेकारांनी दर्यांत वच्चें न्हय. हवामान विभागाची सुचोवणी. आयचे चडावत आनी उणें तापमान 30 ते 24 डिग्री सेल्सियस उरतलें. 15 आनी 16 वेर गसगशीत पावस. फुडल्या सप्तकांत पावसाचो नेट कमी. चडावत आनी उणें तापमान 30 ते 24 डिग्री सेल्सियस. 15 आनी 16 वेर नुस्तेकारांक खाशेली शिटकावणी. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोगाचो.